गांवांतली एक गाय अशी चरूंक गेली. चरता 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 पयस पावली. तिका तान लागली. तान लागल्यान ती एका तळ्यांत उदक पिवंक गेली. आनी उदक पियेता अशें पियता तिचे पांय थंय चिखलांत रोंबले. कितें केलां रे आतां भायर येवंक जायना चिखलांतल्यान. गाय हांबेवंक लागली. तो आवाज रानांत आसल्या एका वाघाक आयकूंक आयलो. आनी वाघ आयलो धांवून. आतां गाय आसा, आतां गायेक धर खावची म्हणून तो उदकांत देंवलो. उदकांत देंवन तसो मुखार गाय लागीं येतना ताचे पांय चिखलांत रोंबले. ताका आतां मुखार वचूंक जायना. तो हे वटेन ते वटेन प्रयत्न करता. फाटीं वचूंकय जायना, मुखार वचूंक जायना. गाय आसा पूण गायेक खावंक जायना. मागीर वाघ गायेक म्हणटा, आतां तूं म्हाका आयती मेळ्ळी. तुका हांव आतां धरून खाता. आतां तूं खंय वेताय? हांव ह्या रानांतलो राजा. म्हजे तान तुका आतां चुकोवन घेवंक जायना. पयली गाय इल्ली भियेली. अरे वो आतां राजा आनी वो वाघ. तेन्ना गाय म्हणटा, म्हाका खावंक तुका जावचें ना. कित्याक म्हजे परी तुजे पांय हांगा चिखलांत रोंबला आनी तूं हांगाच मरतलोय. वाघ तिका म्हणटा, कित्याक म्हणटाय हांव हांगा मरतलो, तूं मरची नाय? तेन्ना गाय म्हणटा, हांव मरची ना. हांव हांबेतां आनी हांव गोट्याक येवना म्हणून म्हजो धनी आनी म्हजे घरचीं म्हाका सोदून येतलीं. सांज जाली. गाय हांबेवंक लागली. आनी थोड्या वेळान गांवचो धनी थंय आयलो. ताणें पळयलें गाय आसा आनी वाघ आसा. भियालो, अरे आतां वाघ आसा आनी गाय आसा. मागीर ताकाय कळ्ळें गायेक भायर येवंक जायना आनी वाघाकय भायर येवंक जायना. ताणें गांवच्या लोकांक आपयलें, दादल्यांक आनी कशें करून ताणें गायेक भायर काडली. हे काणयेंतल्यान आमकां एक गजाल शिकूंक मेळटा ती, तूं गर्वान भरूं नाका. वाघ गर्वान भरलो. हांव रानांतलो राजा, हांव बळिश्ट, म्हजे थंय ताकद आसा. देखून तो गाये कडेन सकयल्या नदरेंतल्यान पळोवंक लागलो.